नमस्कार. जाणत्या नागरिकांसंदर्भात वेगवेगळी चर्चा वेगळ्या माध्यमांनी चालतात. जाणते नागरिक आता खूप म्हणजे 80-90 आता सहज लोक हुपतात आणि तांचे वेगवेगळे प्रश्न आता लोकांमुखार आयिल्ले आसात. फक्त भलायकेचे प्रश्न म्हणजे फिजिकल आरोग्य इतलेंच न्ही, मानसीक आरोग्य आसा, तांची सुरक्षीतताय, तांचे पयशे ना करप, तांचे मेडिकल बील कशें फारीक करप, अशे वेगवेगळे प्रश्न आसात. ही असुरक्षीतताय ही आता एक जीवघेणी अशी ठरूंक लागल्या. त्याच विशयाचेर आज आमी सडेतोड नायक घेतात. दोन मानेस्त आज आमचे मदीं आसात. आमचे मदीं आसात डॉक्टर ब्रह्मा सिनाय कुंकळकार. हय, तर तुमकां हांव आमचे ह्या कार्यावळीन येवकार दिता. आमचे मदीं आसा डॉक्टर अजय वैद्य. अजय वैद्य एक जागरूक नागरीक म्हणूनय दोतोर आसात, एक जागरूक नागरीक म्हणूनय तूं हांगा आसा. ह्युमन बिहेवियर ह्या डिपार्टमेंटाचे एचओडी म्हणून डॉक्टर कुंकळेकर रिटायर्ड जाल्यात. त्या भायर ते आतां साबार संस्थां कडेन संबंदीत आसात. इतलेंच न्ही, ज्येश्ठ नागरिकां कडेन सतत उलोवन तांचे प्रश्न समजून घेवपाचे एक जी पळय वेगळी क्रिया तातूंत भितर तुमी वांटेकार जातात. म्हाका तुमकां सगळ्यान पयलीं हांवें म्हणलें न्ही, तांचे खूब प्रश्न आसा. तांकां कुरुसांवाचो हेल्थाचो प्रश्न आसता, तांच्या हार्टाचो प्रश्न आसा, विसरायेक पडप, ताजे नंतर मानसीक भलायकी, त्या भायर आर्थीक असुरक्षीतताय, तांकां सामाजीक वेगळेपण मेळटा, त्या भायर तांचेर अन्याय जाता, एब्यूज जाणट्या लोकांचेर जावपी उवेखणी, तांची सतावणूक, हे प्रश्न खूब आयले आनी हालीं तर ते खूब चर्चेक आयिल्ले आहात. म्हाका दोतोर कुंकळेकार तुमचे कडल्यान सगळ्यान पयलीं जाणून घेवपाक जाय, ह्या सगळ्या प्रश्नां मदीं तुमकां खंयचो प्रश्न म्हत्वाचो दिसता जाणट्या नागरिकां संदर्भात? सगळ्यान पयलो म्हणजे सोशल आयसोलेशन. म्हणजे जेन्ना एक 60-70 वर्सां जाता आनी म्हणजे मॅरीड कपल पयलीं म्हणटा हांव, हय, की आवय बापूय 60-70 वर्सांची जाता आनी तांची जी भुरगीं आसा, चलयो आसा, चले आसा, प्रत्येक जाण आपले काम धंद्या खातीर किंवा ते सेपरेट जाता, म्हणजे बिकॉज ऑफ फायनान्शियल कॉन्स्ट्रेंट. आनी शेवट उरता घरान म्हणटा ते जाणटेले आवय आनी बापूय. जर तांचे हेल्थ जर नॉर्मल आहा जाल्यार ते कितलीं वर्सां काडूंक शकता एकामेकाच्या मदतीन. जेन्ना एक मनीस ना जाता, एक बायल ना जाता किंवा घोव ना जाता, खरे प्रॉब्लेम तेन्ना सुरू जाता. म्हणजे आतां बायल मेली म्हणजे आतां तो एकटो उरलो, तो जेवतलो खंय, खातलो खंय, आनी ताजेर मोठें धर्मसंकट येता की हांगा आपूण रावंक शकना. दुसरो म्हणजे कितें, बायलेचो सहवास 50-60 वर्सांचो आसता, ती व्यक्ती ना. म्हणजे तातूंत ताका कितें जाता, अशें आयकून आयलां की जेन्ना बायल हें जाता न्ही, इनवेरिएबली एक सर्वे करता की 6 म्हयन्या भितर द अदर पार्टनर म्हणजे दादलो ही कॅनॉट सस्टेन विदावट वायफ, वेदर यू लायक इट ऑर नो. मागीर कितें जाता, ही टेंड टू कमीट सुइसायड्स, बिकॉज ही सेज माय लायफ इज अनसस्टेनेबल. त्या पिरियडाक कितें आसता, लिवींग रिलेशनशीप, कोणी लायक वायज अशें आतां हें रुटीन घडटा आनी तातूंत तुका यू कॅन सर्वायव. कितें बरोबर, हो एक इश्यू जालो सोशल आयसोलेशन. सोशल आयसोलेशन हो फिजिकल चॅलेंजीस, सायकोलॉजिकल चॅलेंजीस पळय ताचो एक भाग म्हणून आतां पळयतात. बरोबर. तर हांव तुजे कडेन येता. ताचे पयलीं हांव डॉक्टर अजय वैद्या कडेन वता. दोतोर ब्रह्मा कुंकळकारान सांगलें की हो सायकोलॉजिकल इश्यूज आज जाल्यात, खूब जाल्यात, आनी लोनलीनेस, त्या भायर ताका लागून येवपी डिप्रेशन, एन्झायटी, फिलींग ऑफ आयसोलेशन, हे इश्यू आज खूब खर जाल्यात. तुजे नदरेन कितें? म्हाका दिसता की आयसोलेशन जातात, पूण बेजिकली यू बिकम सोशली इरेलेवंट. तुका सामाजीक महत्व तुजें कमी जाता. यू बिकम इकॉनॉमिकली इरेलेवंट, सारकें. यू बिकम फॅमिली वायज इरेलेवंट. आनी तो एकटोच अशें जाता न्ही, ही एक सबंद पिढीच अशी जाता. म्हणजे आतां म्हाका 30 वर्सां पयलीं डॉक्टर अजय वैद्य म्हणून वळखताले पळय, तसो आतां रस्त्यान भोंवून जाल्यार म्हाका अर्दे लोक वळखना. कित्याक म्हजे बरोबरची पिढी अर्दी सोंपली गेली, नवी पिढी आयल्या पळय, तांच्या बरोबर तांचे नवे लोक आयल्या. सो सोशल इररेलेवन्स हो मनशाक भयंकर त्रासदायक करता. की ज्या मनशाक एका पिढी 40 वर्सां वळखलो कोण म्हणून, ताकाच रस्त्यार कोण हडकिना, कित्याक ताका वळखत नात ते. लॉस ऑफ पर्पज ऑफ आयडेंटिटी म्हणपाक जाता 100% जाता.
बरोबर लॉस ऑफ पर्पज ऑफ आयडेंटिटी. सो यू एव्हरीवेअर यू बिकम फॅमिलीत तू इररिलेवंट जाता. सारकें सारकें. डॉक्टर ब्रह्मान सांगलें तशें यू बिकम इररिलेवंट. डिक्लायन इन सेल्फ इस्टीम. हय, दॅट डेव्हलप्स आफ्टरवर्ड्स. बिकॉज ऑफ इररेलेवन्स दॅट डिक्लायन इन सेल्फ एस्टीम डेव्हलप. अरे म्हाका वळखना, म्हाका खंय गेल्यार म्हत्व ना, हांव खंय गेलो जाल्यार अंकल मातसो कुशीन रावा म्हणटा. कळ्ळें न्ही. जे म्हाका 10 वर्सां पयलीं दोतोर गाडी थांबताली ती आतां थांबना. अंकल सारको चलणार तूं मातसो कुशीन ना म्हणटा. सो तुका कळटा दॅट यू हॅव बिकम सोशली इररेलेवंट नाव. हें इररेलेवन्स जावप पळय तें पयलीं कळूं जाय की म्हज्या बरोबरची सगळी पिढी इररेलेवंट जाता. वी बिकम आर्किओलॉजिकल नाव. म्हणजे आमी आतां खंय दवरपाची संग्रहालयांतली वस्तू जाले. तें जाल्यार पचोवपाक आयलें जाल्यार म्हाका दिसता की फुडलें जें आयुश्य आसा 70 नंतरचें, 75 नंतरचें, 80 नंतरचें हें सुखान वतलें. हांव तुजे कडेन येता. दोतोर अजय वैद्यान सांगलें तें पचोवपाक जाय, पूण एक समाज म्हणून समाजाची जबाबदारी हातून आसा न्ही कितें तरी. नाजाल्यार जाणट्या लोकांक काडलें तांकां एक कंपार्टमेंट केलो. एक रेल्वेन सोडले तांकां. सारकें. हांवें खंय तरी आयकलें खंय तरी व्हॅल्यू ऑफ डेथ. हय सारकें. जपानाक खंय तरी हें खरें फट कोण जाणा. जाणटो जाल्यार की तांकां दोंगरार व्हरून सोडटाले म्हणून. पूण अजयान सांगलें न्ही ताजेर दॅर इज ए सर्वे बाय वॉशिंग्टन पोस्ट, हय लॅन्सेट स्टडी केल्ली आसा. हय आफ्टर 60 हय आमचे कितें इंडियेक कितें आसा 60 वर्सां जालीं म्हणटकच जालो हो रिटायर्ड, हो युजलेस. पूण द रियल लायफ हय ऑफ एनी ह्युमन बिईंग वेदर मेल ऑर फिमेल 60 वर्सां आनी 70 वर्सां हाका म्हणटा प्रायम इयर्स ऑफ लायफ. येस नायस. प्रायम इयर्स ऑफ लायफ. कित्याक सांग, तुवें 60 वर्सां इतलें जोडला इन टर्म्स ऑफ संपत्तीच न्ही, सोशल ज्ञान सामाजिक ज्ञान, फायनान्शियल न्ही. हय यू आर ए लायब्ररी ऑफ थॉट प्रोसेसीस, वा विचार. आनी यू आर मोर एलोक्वेंट. बरोबर. हांव म्हणटा न्ही आय कॅन स्पीक फॉर 3 hours हय नॉन स्टॉप. हय कित्याक सांग, ताजेर बरयलें आहा की आफ्टर 60 यू स्टार्ट टॉकिंग एंड टॉकिंग एंड टॉकिंग. द मोर यू टॉक युअर ब्रेन, जशी बॅटरी डावन पडटा न्ही हय तुजी बॅटरी चालूच उरतली. पूण तूं 8 दीस जर तुका जर लॉकअप दवरलो यू वील बी फ्रस्ट्रेटेड. पूण वन्स यू स्टार्ट टॉकिंग यू टॉक ऑन एनीथींग ऑन द अर्थ. बरोबर. तुजे मित्रा विशयी उलय, फायनान्स उलय, बट यू टॉक समथींग. बरोबर. तातूंत कितें जाता, यू वेंट आउट युअर फिलिंग्स, वेंट आउट युअर इमोशन्स. आनी तुजो ब्रेन आसा न्ही वीच इज म्हणजे आमी म्हणटा न्ही शेपडी कशी आमची बारीक जायतली आहा, ब्रेन बारीक जावपाक दिवनाका. लेट द ब्रेन एक्सपांड. आनी दॅट इज द टायम अजय म्हणटा न्ही आय एम जस्ट कॉन्ट्राडिक्टिंग हीम बिकॉज दॅट इज द टायम यू हॅव गॉट इयर्स ऑफ एक्सपिरियन्स ऑफ 60 years. आनी कोणी विचारता अरे हें चली कशें, कोणाक विचारतलो, अजयाक विचारतलो. हें दिस इज डे टू डे प्रॉब्लेम. करेक्ट. अरे तुमचे कडेन सोयरीक व्हरता. हय ही इज युजींग ऑल हीज एक्सपिरियन्स ऑफ 60 years. ताजे कडेन मरे दोळे धापून वच हय आनी हांगा दोळे उगडून पळया. कितें विचार कर. म्हजें ऑब्जेक्शन ना, पूण विचार कर. बरोबर. दोतोर तो म्हणटा कॉन्ट्राडिक्ट करता, पूण जवळ जवळ तूं आनी तो समान वेगळे आसात. आमी वेगळ्या वेगळ्या पद्दतीन सांगतात. वेगवेगळ्या पद्दतीन तुमी सांगतात. इनफॅक्ट तुवें पळय म्हणलें की एक आयसोलेशन त्या मनशाक एक कोणाक नाकसो म्हणजे कळटा रस्त्या वयली गाडी सुद्दां तुका थांबयना, तुका पळयना रे ए जाणटेल्या पेल्यान अंकल मातसो पेल्यान काड. तुका जो पळय सल्ल्याक येताले ते येनात. ताजे फुडलें म्हळ्यार तुका विचारान घेना, तुजे कडेन चर्चा करपाक कोण येना, तूं एकलो पडटा. कित्याक तूं इररेलेवंट दिसता तांकां. हो आमच्या बरोबर मॅचूच जायना जे थॉट अशें दिसता. आमची एकत्र कुटुंब पद्दती जेन्ना मोडली पळय न्ही तेन्नाच्यान हें सुरू जालें. एकत्र कुटुंब पद्दती जेन्ना आशिल्ली तेन्ना ह्या सगळ्याचो विचार करून सगळे बरोबर वाडटाले. 3 पिढयो बरोबर आसताल्यो. त्यामुळे एक विचार, दुसरो विचार, तिसरो विचार सगळें एका बरोबर चलतालें. ती मोडली आमी बरोबर फॉर व्हेरियस रिजन्स. बरोबर. तातूंतल्यान हो सगळो गोंधळ सुरू जालो. हय आनी दुसरें कितें जाता की वय जशें जशें वाडटा पळय तशें तशें तूं परावलंबी जावंक लागता. बरोबर. तुजीच कामां तुका करूंक येनात. परावलंबी जाता तितले पर्यंत बरें आसा. परस्वाधीन जेन्ना जावंक लागता
त्यांना भयंकर त्रास जातात की म्हज्या खातीर दुसऱ्या कोणाक तरी त्रास जाता हें पळय एक फिलींग आसा न्ही हें फ्रस्ट्रेटींग फिलींग हो आपण जड जालो जड जालो कोणाक तरी अशें दिसता पळय आनी तेन्नाच्यान तो ग्राफ पळय असो हळू 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 सकयल येता तो घस्स करून सकयल वता की आतां आनी नाका म्हाका जगपाचें कित्याक हांव कोणाचेर तरी आतां जड जालां कोणाक तरी हें फिलींग येवपाक दिवंक जायना दोतोर कुंकळकर म्हाका तुमचे कडेन ते जे पळय आतां चर्चा जाली तीच एक जे पळय सायकोलॉजिकल चॅलेंजीस तो म्हणटा तसो एक लोनलीनेस येता मागीर ताजे लोनलीनेसाचो एक भाग म्हळ्यार डिप्रेशन हें जें तो म्हणटा आपल्याक आपूण समाजाक भायर जाला आपूण कोणाक ना मागीर ते एक एंग्जायटी येवप नाकाच आपल्या जीव हें आतां एक लक्षात ही समाजाची लागणूक न्ही कारण आतां मनीस 90 वर्सां मेरेन सहज जगू शकता बरोबर तेन्ना समाज सरकार हेल्थ डिपार्टमेंट्स दोतोर आमची एकूण भलायकी वेवस्था हांणी आतां 90 वर्सां मेरेन मनीस जगतलो त्या नजरान एक मांडणी करपाक एक सिस्टम तयार करपाक जाय बरोबर तर ती सिस्टम आमी तयार करतात आतां तयार करपाक आमीच सुरवात करूंक जाय हय कित्याक दुसऱ्यांक दुसऱ्याची वाट पळोवंक जायना हय आमी आतां सिनियर सिटीजन जाल्या हय आमच्यान जर सुरवात केली न्ही एटलिस्ट एक म्हण आसा इल्ड एन इंच अँड इट इज गोईंग टू कवर ए मायल हाजे आमी बरोबर ते सो सुरवात कोणें करप हय आनी मागीर सगळें माघार करतले बिकॉज आनी मेन म्हणजे कितें आसा जो जिता वही सिकंदर बरोबर म्हणजे अजयान जर फुडाकार घेतलो जाल्यार आमचे फाटोफाट सगळे आमचे फाटोफाट येता बरोबर. आनी कितें तरी बरें करता आमी ताजे फाटोफाट येता आनी फायनान्स इज सेकंडरी बरोबर कितें तुजो हेतू जर स्पश्ट आसलो क्लियर आसलो विदावट एनी हें म्हणटा तशें जाल्यार लोक तुजे फाटोफाट येता अरे अजय कितें बरें करता ताजो प्रोग्राम आसा दे वील रन इन हें म्हणटा तशें उडयो मारून ताजे प्रोग्राम वता कित्याक सांग ही डज समथींग ट्रुथफूल सिन्सियरिटी आसा प्रामाणीक आसा From कितें heart. करून दाखोवपाची तयारी आसा आनी हय नाही ब्रह्माक आनी एक सांगता हांव. हय आपूण पयलीं जाणटो जातलो हाजो विचारूच आमी करिनात वा आमकां अशें दिसता की हांव आनी तूं आतां हांव 60चोच आमी उरतलो आमी आनी तरुण आमी उरतले. येदेच उरतले हय हांव जेन्ना 80 वर्सांचो जातलो तेन्ना म्हाका हातान बडी घेवन चलचें पडटलें तेन्ना म्हाका बाथरुमान वतना एखादी व्हिलचेअर लागतली Pamper. हाजी मानसीक तयारी आमचे कडेन स्वता कडेच करिनात आमी कित्याक आमकां ते तकलेन विचारूच नाका दिसता बरोबर पूण डॉक्टर पटवर्धन म्हणून एक बायल आसा रोहिणी पटवर्धन ती आमचें स्नेहमंदीर आसा थंय येवन 3-4 म्हयन्यांनी हाजेर व्याख्यानां दिता हय. ती सांगता तुमी 60 वर्सांचेर केदें जातलें 70 वर्सांचेर तुमकां कितें कितें लागतलें 80 वर्सांचेर कितें कितें जातलें कितें लागतलें हाजी मानसीक तयारी तुमी आतां करून दवरात नाजाल्यार तुमकां त्या वयाचेर जगपाक भयंकर कठीण जातलें कित्याक यू आर नॉट प्रिपेर्ड टू एक्सेप्ट दॅट यू हॅव बिकम ओल्ड म्हाका अशें दिसता की हांव येदोच उरतलो ना पूण एक गजाल व्यक्तिगत न्ही अशे तरेचो विचार खूब थोडे करतात हय. कारण ही दूरदृश्टी लागता हाका की हेल्था संदर्भान फायनान्सा संदर्भान एकूण सायकोलॉजिकल विशया संदर्भान समाज म्हणून आमी कितें आसात समाजान हे विचार करपाक जाय न्ही कारण आतां 90 वर्सां मनीस सहज जगता समाज म्हणटना एक आमच्यो वेगवेगळ्यो संघटना आयल्यो ज्ञाती संघटना धरून त्यो आर्थीक वेगवेगळे गट आयले मागीर आमचे सामाजीक संस्था ज्यो समाज कार्य करतात त्यो आयल्यो सरकार आयलें न्ही आतां उदाहरण म्हणजे हांव आतां स्नेहमंदीर नांवाच्या एका संस्थेन काम करता करेक्ट ही फक्त सिनियर सिटीजन्स म्हणजे ज्येष्ठ नागरिकां खातीरूच उबी केल्ली संस्था बरोबर थंय ज्येष्ठ नागरीक 2 तरेचे असतात सारकें म्हाका रामकृष्ण नायकान सुरवातेक हांव ताचो इंटरव्यू घेतिल्लो जेन्ना ही संस्था सुरू जावं नाशिल्ली पूण पांया भरणी चलताली की आपल्याक लोक आंगार आयले म्हणून कितें करताले तूं समाज काबार करूंक सोदता काय कुटुंब मोडून सोदता काय विचारिल्लें मोडून सोदता काय धांवणान घाल्ले हय सारकें कुटुंब मोडून पूण सोदता. ती संस्था आज गरजेक पडली हय. एका मनशाची दूरदृष्टी सामकी. स्नेह मंदिरांतल्या रूपान 40-50 वेटिंग लिस्ट आहा हय सारकें हय. वेटिंग लिस्ट आसा कितें जाता Waiting list जाणा आसा, correct. जेन्ना परावलंबी जाता पळय घरा कडेन कोणी न्ही हय तेन्ना तो घरा कडल्यान जड जाता म्हणजे ताका वेगळ्या पद्दतीन पळोवचो पडटा
तें घरा कडल्यान शक्य नासता. ताका पळोवपाक नवो मनीस कोणी दवरप जाल्यार आज तो नवे मनशाक पयशे 30-40 हजार रुपया दिवचे पडटा बरोबर. दिसाक. तें शक्य जायना. घराच्या कुटुंबान एक भायलो कोण तरी येवन 24 वरां तुमचे बरोबर रावता, तुमची सगळी प्रायवसी वता, मागीर हो मनीस जड जावपाक लागता. हांव हांगाच रावता, हांव परत येता दोतोर, हांव तुजे कडेन हांगा येता. जालां अशें येता की आमी एक मेंटल हेल्थ हो एक विशय घेतलो, दुसरो ताका हाणेंच जोडून विशय दिलो म्हणटा तो मनशाची सुरक्षितताय, ताजी सेफ्टी. आतां जालें तें अशें की लोकांक भायर वच्चेच पडटा. आतां कुटुंब न्यूक्लियर ही सगळी कुटुंब जाल्यात आमची, Separate. एकोडे जालो तो वता आवय बापूय म्हणटा आमी तुजेर येनात, कारण तांकां त्या घराची, परिसराची, सभोवतणच्या लोकांची, सोयऱ्यांची संवय जाल्ली आसता. तो एकलो रावता. आज पणजेन भितर आज सकाळी हांव तुजे कडेन उलयतना होच प्रश्न चर्चेक आयलो. पणजेचें उदाहरण घेवया. पणजेच्या अवती भोवती बंगले तयार जाल्यात. ह्या बंगल्यांनी फकत घोव आनी बायलच रावतात, जी जाणटी आसात, बहुतेक जाण 70 वर्सांचे वयर आसात. तांची सेफ्टी कितें? कारण हालींच एक आमी घडणूक पळयल्या, पणजेच्या एका प्रतिश्ठीत घराब्याचेर ती रावत त्या फ्लॅटान भितर एक दरोडो पडलो. ताणें ते भायले सेक्युरिटीक बांदून घालो, ताका कितें मारलो, सगळे पणजे भर सगळ्यांक खबर आसा. सगळ्यांक खबर आहा. सो म्हाका तूं सांग की ही आतां फिजिकल सेफ्टी, आतां फिजिकल सेफ्टी आहा न्ही, ती आमीच तयार केल्या, भुरग्यांनी तयार करूंक ना. हय म्हणजे आतां बंगले बांदले, हय पयशे आहा बंगले बांदा, हय पण बंगल्या बरोबर तुमच्या भुरग्यांक प्रेम दिया, तांची गरज आसा, तुमची भूक आहा न्ही, ती भूक तुमी एक्सप्रेस करा. तुजे सुनेक एक्सप्रेस करा, पुताक एक्सप्रेस. अरे तूं सकाळीं उठून आमकां पांय पडून वचूंक जाय. आमची संस्कृत आसा. हय कितें सकाळीं उठून तो ऑफिसाक वता, हय सकाळीं उठून आमची खबर घेवन वच. हय कितें हय अश्यो फॅमिली आसा, जाणटेली आसा, आनी पूत सून दोग जाण चले आहा, सकाळीं उठून आवयक पांय पडटा. ती शर पंजराक आसूं न्ही, हय पूण ती आशिर्वाद घेता आनी फुडल्या कामाक लागता. सो जो मनीस आसा न्ही, ताजे तुका ते आज आपूण देवाक पांय पडलो आनी सगळे आपले वेवस्थीत जाते, हो विश्वास. तूं म्हणटा ती सिस्टम कॉलेप्स जाल्या अशें ऑलरेडी अजय वैद्यान सांगलें आमकां. कारण एकत्रीत कुटुंब वेवस्था आशिल्ली तेन्ना एक सिस्टम तयार आशिल्ली न्ही. नात्रां आसतालीं, तांकां आजो काणयो सांगतालो, आजी वेगवेगळे गजाल सांगताली, हें सगळें चलतालेंच न्ही आमच्या. सो ही सुरक्षा, फिजिकल सेफ्टी आज ना. कित्याक हांव ज्या जाग्यार रावतां त्या जाग्यार आमी आज सादारण 10 कुटुंबां आसात, सगळीं दोग जाणां, बरोबर, सगळीं 65च्या वयर, एक्झॅक्टली, दोनूय दोगांय जाणां, बरोबर. सो सांजचें जाल्यार दारार कोणी मारलें जाल्यार दार उगडचें काय उगडचें ना. कित्याक आमकां पुलिसांची सुरक्षा ना. आमी एक सेक्युरिटी खंयची तरी एंगेज करपाची. तो सेक्युरिटीचेर विश्वास दवरपाचो काय दवरपाचो. सेक्युरिटी येतात झारखंडाच्यान, तो भायर मोबायल पळयत बसता, तो दुसरे तो ताका बाबा एक कितें आसा, एक तुका ऑब्जर्वन्स म्हणून आसता. तूं कांय करनाका, पूण कोण येतात वतात तांचेर नजर दवर, इतलेंच तुवें केल्या बरोबर तें करना. ना, तूं म्हणटा तशी फिजिकल सेक्युरिटी ही आज तशी ना. म्हणजे सो हे फुडें कळ्ळें. आनी भायल्यान येवपाचें प्रमाण गोंयान जें पळय कितें वाडलां, फुडें आतां तूं म्हणटा तशें की दर घरांनी फक्त 2 जाण आसतलीं, तांचें वय 80 तेकपी आसतलें, अशे तरेची घरांनी ही परिस्थिती आसतली, बंगल्यान तीच परिस्थिती आसतली. फिजिकल तूं कशें चिंतता फुडें 10 वर्सां कितें जावपाचें? अनइमेजिनेबल. विचार करूंक जायना की कितें जावंक शकता तें, कितें जावंक शकता. कारण पुलिसाचेर विश्वास दवरून पोलीस न्ही, कितल्या कडेन वतले पोलीस? एक्झॅक्टली, कितले पोलीस वतले? 8 वरांची ड्युटी तांची. म्हणजे एका सोसायटीन तुका हांची आतां ब्रह्माची सोसायटी केदी व्हडली सोसायटी, थंय 3-4 पुलीस लागतले. 3-4 पुलीस 8-8 वरांच्या ड्युटीर, म्हणजे एका कॉलनीन जाल्यार 30-30 पुलीस सरकार दिवपाक लागले जाल्यार पुलिसांची बाकीची कामां कोणी करपाची? बरोबर. सो त्या सोसायटीची कॉम्प्लेक्सां आसा थंय. ना पूण एक गजाल दोतोर म्हाका तुजे कडेनच उलोवचें दिसलें की पुलिसांचे थोडे तरी लागणुको आसात की अशे तरेच्यो कितल्यो सोसायटी आसात, त्यो सोसायटीची थंय रावपी बंगले कितले आसात,
थंय बाबा ठरावीक पयलीं एका तेंपार न्ही 2 गजाली जाताल्यो. एक गस्त म्हणून हय, घालताले हय, आनी गस्त फाटल्या 10 वर्सांनी कोणें पळोवना. ना. आनीक रस्त्यार मदीं मदीं लोक पुलीस रावताले, गाडयो तपासताले, ही एक प्रक्रिया जाताली. ती आमी 10 वर्सांनी पळोवना. ना म्हणटकीर पोलिसांची पळय पुलीस करतात कितें? हा? तुम्ही बी विश्वास पोलिसाचो गेला? न्ही पुलिसांचो विश्वास म्हणजे जेन्ना पुलिसांक आमी एडमिशन करता न्ही पयलीं देर वॉज ए सायकोलॉजिस्ट, हय. तांकां इंटरव्यू करतालो हो म्हणजे वेदर शी इज फिट टू बिकम ए पुलीस. हो अशें तुमी इंटरव्यू घेतल्या? हय हो म्हणजे फिजिकल हय. सगळें चॅक केलें काय ना. हय. हो बरो धाण ढकट आसा, बरोबर. पोट बी सारकें वेवस्थीत आसा आनी मागीर वेदर ही इज मेंटली फिट. हय ताका एक आमी एक सिंपल टेस्ट दिताली. एक जर एनवेलॉप मेळ्ळो, हय वाटेर एनवेलॉप मेळ्ळो, हय तूं कितें करतलो? तो रिकामो आसा काय पयशे आहा ते पळयतलो. तो म्हणून झक मारना, पडला कोणाक. आं तो गेलो जाल्यार म्हाका सोदचो पडटलो. मागीर म्हाका बाकीचो वेव्हार आसा, कितें बरयलां, पयशे आसा न्ही जाल्यार तिका सांगतलो जाणटेलीक, आगे तुका 10,000 मेळटा, आमी 50-50 करुया. म्हणजे ताजी मानसीक आसा न्ही तो दिवप ना रिटर्न करून, ताजेर बाबा म्हाका कितें मेळटलें हो एटिट्यूड जालो न्ही. द पुलिसींग इज टेकन फॉर ए रायड. Exactly. न्ही रायड म्हण हांव रायड म्हणजे बरो शब्द वापरलो हांवें. कितें म्हणजे विश्वास म्हणटा तो गेला. बरोबर. कितें सारकें. विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू द पुलीस. बरोबर. थोडे एक 10% आहा न्ही दे आर ओवरबोर्ड. एक्झॅक्टली. कितें खरेंच करता बरोबर. पूण ताजे बद्दल तुम्हाला सुक्या बरोबर ओलें लासता. ना पण तूं म्हणटा तें खरें. आमच्यो पळय ज्यो सुरक्षा एजन्सीज आहात तांकां त्यो मागीर सगळ्यो एजन्सी धरल्यो तांचे भितर अशे तरेची एक प्रेरणा भितरल्यान आसपा जाय की आपल्याले बाबा हातान अशे तरेची एक राखण करपाची एक जबाबदारी आयल्या. ते वाचून करता. वाजोवन दिलं. हे काय आज बाबा म्हाका कितले पयशे मेळटले. ना हे आनी कितें रे अशें म्हणून ते वाजोवन करतात. एक्झॅक्टली. कळ्ळें न्ही. आपली ड्युटी अशें समजून मनांतल्यान कोण करिना. हय. मनांतल्यान Exactly. करता. पूण तांकां तांचे वयर बशिल्ले आमचे नेते किंवा आमी जे जिखून दिवपी सरकार ताणें नागरिकांची ज्येश्ठ नागरिकांचो विचार करप सोडून दिला काय तांचे केन्नाच कार्यक्रम पत्रिकेचेर ज्येश्ठ नागरीक ना? आसूं जाय. खंय आमी बजेटान आमकां दिसती पडना. हय, करूं जाय. खूब प्रोविजन करूं जाय. एक्झॅक्टली. खूब प्रोविजन करूंक जाय. ज्येश्ठ नागरिकांची खरें म्हणजे आतां ज्येश्ठ पयलीं 60च्या वयर ज्येश्ठ नागरीक म्हणटाले. हय. ज्येष्ठ नागरिकाचे आमची वयोमर्यादा वाडल्या पळय त्यामुळे जाय जाल्यार सरकाराक म्हणजे स्टेट गव्हर्मेंटाक नाल्यार सेंट्रल गव्हर्मेंटाक बरोबर. ज्येष्ठ नागरिकाची व्याख्या बदलुनी सारकें. कांय हरकत ना. बरोबर. 60 वर्सां वयर आतां रिटायर जावप हें म्हणजे दुर्दैव. आमी एक अनुभवी मनशाक घरा बसयतात ताजे कडेन कॅपॅसिटी आसतना सारकें. रिटायर करून ताका. सामकें खरें. म्हणटकूच ज्येष्ठ नागरीक तुमी 75 वर्सां जाली की तुमी ज्येष्ठ नागरीक म्हणा, कोणाची हरकत ना. पूण एकदां तो ज्येष्ठ जालो की ताची सगळी जबाबदारी ही सरकारान घेवं जाय अशें ना. पूण तांकां जें जें जाय तें पुरोवपाचें खंयच्यान कशें करूं येता ताचो विचार दोन भाग जालो ना, एक समाज आनी एक सरकार. दोगूय जाणांची जबाबदारी आसा. दोगांय जाणांची जबाबदारी आसा. बरोबर. पूण आतां कितें जालां 60 वर्सांचो ज्येष्ठ नागरीक जालो म्हण कोणाक खरेंच दिसना हो ज्येष्ठ म्हणून. एक्झॅक्टली. तो भुरगो active आसता. एक्टीव आसता, मेंटली एक्टीव, फिजिकली एक्टीव आसता. सारकें. सो ताजी व्याख्या बदलून वय वाडया न्ही. कोणाचें काय म्हणणें ना, वय वाडया. समाज आनी सरकार चड जबाबदारी कोणाची ज्येष्ठ नागरिका संदर्भात? आतां कितें आसा सरकाराचे आसात. हय. कित्याक सांग रायट टू लायफ इज सरकाराची. बरोबर. रायट टू लायफ म्हणजे एकटोय मनीस उपाशी मरूंक जायना. बरोबर. हां तो ल्हान जन्मात जाल्लो भुरगो जावं नाल्यार म्हातारो जावं 100 वर्साचो. बरोबर. हां बरोबर. सो दॅट इज रायट टू लायफ. दॅट इज द कॉन्स्टिट्युशन रायट बरोबर. गिवन टू एवरी गव्हर्मेंट. बरोबर. म्हणजे कोणाकूच निग्लेक्ट करूंक जायना. बरोबर. ह्यो प्रायमरी एम तांचो. आनी ते खातीर एज ए पार्ट ऑफ रिहॅबिलिटेशन कोणीय दिसलें डावन टू अर्थ. आतां फॉर एग्जाम्पल मदर तेरेसास होम आसा. बरोबर. डेस्टिट्यूट होम. बरोबर. दॅट इज वन ऑफ द बेस्ट. कित्याक डेस्टिट्यूट म्हणटा ते कित्याक ते तूं व्हेलो जाल्यार एडमीट करना. रस्त्यार ताका उडय बेवार इश्कर तेन्नाच ना पणजेन अशें एक सेंटर आशिल्लें तें बंद केलें आनी हय बंद केलें. गोंयान खंय वर्ग सदना म्हणून बंद करतात म्हणून अशें कारण दिलें ताणें. हय हय. चलना न्ही. तांचो हेतू सारको कोटा आसा कुंकळे. हां हय. 101 लोक आहा ते. पूण ताजो हेतू कितें डेस्टिट्यूट म्हणजे मदर तेरेसा एम इज जे
पडल्या आनी ताका कोणूच ना किंवा कोणूच तांकां उबारून थंय दवरप आनी ते मदर केअर म्हणजे लेप्रोसी जावं कितें जावं दे टेक तांची केअर सेवा करता हय. सेवा करता पूण विथ द कंडिशन म्हाका एक सांगात गोंयान भितर स्नेह मंदिराचो विशय आयलो अशी कितली स्नेह मंदिरां जावची पडटली जाता तितली कारण कमी कारण जाता कारण तितली पळय कमी. हातून दोन गजाली आयल्यो जाणट्या लोकांक आपलें घर सोडपाचें नासता खूबदां हय. तांकां पळोवपाक कोण तरी हेल्पर किंवा तांकां केअर टेकर म्हणून आतां नवो एक शब्द आयलो ती आसची पडली नर्स आसची पडली ती आमकां मेळनात न्ही मेळटा ताचो खर्च जवळ जवळ 30-35 हजार रुपया म्हयन्याक आसा एकदम म्हयन्या आसता पूण तातूंत भितर आतां खूब वेगवेगळ्यो कटकटी निर्माण जावपाक लागल्यात वेगवेगळे आरोप ती कटकटी करतात तांकां तुका सहन करचें पडटा हय सो हे सगळे हातूंत भितर सरकाराचो सहभाग शून्य जालो ताका लागून इलिगल असले तरेचे हे आयले म्हणटकीर ताका एक उपाय बरो म्हळ्यार स्नेह मंदिर सारकी न्ही होम्स तयार करचे पयलीं हय एक स्टेज आसा डे केअर सेंटर हय आं सपोज तुज्या घरान जाणटेलीं आसा हय तूं ऑफिसाक वता आसतना तांकां डेक हांगा विसावा म्हणटा तो हांगा आसा बरोबर. फर्मागुडे सारकें तूं सारकें कितें कर तांची सकाळचो तांकां ऑफिसाक पावयले भशेन तांचे जेवणाची कितें तयारी कर कितें भुती कितें आसा ती आनी तांकां विसावान बसय थंय ताका पेपर वाचूंक मेळटा बाकीच्या बरोबर इंटरेक्शन कोण 20-25 जाण जाले न्ही आनी तांचे रिटायर्ड पयशे आसा ते जाय तशे एन्जॉय करता कितें आनी कम्युनिकेशन हांव म्हणटा न्ही सिनियर सिटीजन शूड टॉक सारकें अँड सारकें टॉक अँड टॉक सारकें कित्याक सांग जितलो तूं उलयता न्ही तुजो ब्रेन डेवलप जाता विसावा ताणें म्हणलें आमचो वेळ जवळ जवळ सोंपत आयलो म्हणून मातसो वयलो हें करता अशे तरेची सेंटर्स गोंयांत कितली जाय पडटली कारण ही सगळी फुकट न्ही ना ना हातून तुवें पे करचो पडटा आनी लोक पे करपाक तयारी आसता तयारी आसा आज सो लोकांची पे करपाक स्नेह तयारी आसा. मंदिर विसावा अशे तरेची सेंटर्स चड तयार करची पडटली प्रत्येक आमच्या तालुका वायज 2-3 तरी लागतली कमीत कमी प्रत्येक पंचायतीक बसून जर आमी एक दिलो कम्युनिटी हॉल ना पूण एक सांगात हें प्रायवेट करचें पडटलें न्ही सरकाराचें असलें उलोवपाक जायना ना 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 सरकाराक भितर घेवपाचो ना एक्झॅक्टली इट वील गोईंग टू डाय सारकें विच सारकें इज ओन डेथ सारकें सारकें ते सरकाराचे काय लोक स्वताचे पयशांनी करूंक करपाक शकता शकतात ते मिनिमम बेजीक फॅसिलिटी दिवपाची तांकां पर्सा कडेन वचपाचें मुतूंक वचपाचें टॉयलेट हें आसा एक्झॅक्टली न्ही आनी तांचें मनोरंजन खूब इम्पॉर्टंट कारण तांचे कडेन कोण तरी उलोवपाक जाय तांकां जर वेगवेगळे तूं एक दवरलो टी दवरलो ते आतां गॅर चलता सो ते वील बी तातूंत मग्न जातले ते एक्झॅक्टली देर इज बेटर इंटरेक्शन अँड दे आर गोईंग टू कम आउट वीथ लॉस ऑफ मेमरी म्हणटा न्ही ताजेरूच तांकां अशें जावपाक की तांचे हे क्षण पळयात ते तांकां अरे थंय गेल्यार मजा येता एकदम मजा येता. म्हाका तुजे कडल्यान कार्यावळ सोंपयता आसतना निमाणो वर्ड जाय ह्या संदर्भात तूं कितें चिंतता फुडलें न्ही जर का जे समाज कार्यकर्ते म्हणटात न्ही ते समाज कार्य हाजी व्याख्या जितली तूं वाडयत तितली वाडटा समाज कार्यकर्ते पळय आसा हातूंतले एक 3-4 जण एकठांय येवन राजकीय काम करप म्हणजे समाजकार्य काम करप न्ही हे दोन्ही वेगळी त्यामुळे समाजकार्य खरेंच जालें आसत जाल्यार आपल्या आपल्या वाड्यार आपल्या आपल्या पंचायतीच्या क्षेत्रांत 4 पंचायती एकठांय येवन थंय अशे ज्येश्ठ नागरीक कितले आसा तांच्या खातीर कितें करूंक जाय जशें ब्रह्मा म्हणटा तशें हाजो जाल्यार विचार करून एक 4 पंचायती किंवा प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी जाल्यार अशें एक सेंटर येत ज्या जाग्यार सकाळीं 8 वरांचेर चलो आनी सून किंवा जावं तांकां ड्रॉप करता तांचे जेवणाची वेवस्था थंय जाता बाकीची वेवस्था जाता तांकां जाय जाल्यार आड पडूंक मेळटा सांजची 5 ती आपल्या घरा कडेन वतात भुरगीं येतकीच अशी वेवस्था जाल्यार तालुका निहाय करूंक मेळत ताज्या सारखें सूख ना सामाजीक कार्यकर्त्यांची ही एक जापसालदारकी आसा ही आतां समाजाची लागणूक आसा म्हाका दिसता हे अशे कितलेशे प्रश्न चोरी जातात एब्यूज जाता आर्थीक विवंचना आसा हेल्थ केअर जाय सगळ्यान व्हडलो इशू आसा तो मानसीक म्हाका दिसता समाज कार्यकर्ते तथाकथीत न्ही सगळे सारखे कट्टर सामके अशे तरेचे समाज कार्यकर्ते मुखार येवचे पडटले कारण हो प्रश्न फुडल्या 10 वर्सांन आनीक ज्वलंत आनीक गंभीर जावपाचो आसा दोतोर अजय वैद्य आनी डॉक्टर ब्रह्मा कुंकळकार तुमी आमचे कार्यावळीन आयले एक महत्वाच्या विशयाचेर आमी चर्चा केल्या पूण ही फक्त एक सुरवात आमी म्हाका दिसता ह्या विशयाचेर आनी खूब उलोवपाचें आसा आमी परत एकदां मेळया
हां डेफिनेटली. येस सर. तुवें ज्वलंत विशयाचेर चर्चा घडोवन हाडली म्हणून तुजें अभिनंदन. थँक्यू व्हेरी मच. पळयत रावात गोमंतक TV.